इम्पॉर्टंट थिंग अबाउट सोंसडो, इट वॉज निग्लेक्टेड फॉर इयर्स. गेली 25 वर्सां जाली ती सायट निग्लेक्ट केल्ली आहा. प्रत्येक कावन्सल जे येता, म्हणजे आमी जेन्ना म्हणटा की विलेज पंचायत ऑर लोकल सेल्फ गव्हर्मेंट ओ लोकल सेल्फ गव्हर्नन्स जे आमचे म्युनिसिपॅलिटी आहा आनी विलेज पंचायती आहा, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेस्ट जनरेटेड. बिकॉज हेच लोक लायसन दिता व्हडली व्हडली बिल्डिंगां येवपाक. म्युनिसिपल कावन्सिलाचो चेअरपर्सन आनी CEO लायसन दिता विथ द कन्सल्टेशन ऑफ ऑल द अदर मेंबर्स. जेन्ना तुमी लायसनां दिता हॉटेलां येवपाक, रेस्टॉरंटां येवपाक, फ्लॅट्स येवपाक, गेस्ट हावजीस येवपाक, ही तुमची रिस्पॉन्सिबिलिटी. तुमी जेन्ना दिता लायसनां आनी हिंगा व्हडली बिल्डींग येवची म्हणून 15 माळ्यांची आनी तितून 300 रूम आसचे म्हणून हॉटेलाचे, तेजो वेस्ट कोण कलेक्ट करतलो? सो हायकोर्टान तरी तांकां सोडलेली आहा. काल चीफ ऑफिसराचेर हायकोर्ट इतलो स्ट्रिक्चर्स तेजेर, म्हणजे अशें तोंडान तो बरो सुटलो काल. आनी आय वॉज एक्सपेक्टींग दॅट द हायकोर्ट should have passed some orders against not only the chief officer, against the Margaon Municipal Council. एक लेसन वचपाचें आख्खे गोंयान की municipality is responsible, village panchayat is responsible for the waste which is being generated in their particular village. आयज गोंयांत जर तर नॉर्थ गोवा कोस्टल बेल्ट क्लीन आहा जाल्यार आमचो प्लांट घातला म्हणून, नाजाल्यार तेंचे कडेन जागो नासलो ते फकाणां कोत्ता. प्रत्येक पंचायत फकाणां कोत्ता एज फार एज वेस्ट इज कन्सर्न. आतां आमी फॅसिलिटी दिल्या म्हणून ते घेवन येता, ते बीन जाल्यार रोडोन घेवन येता. थोडे जाण रोडटा, थोड्यांक पडोकूच ना. म्हाका दिसता गव्हर्मेंटान एक पावल फुडें मारपाची गरज आहा. तांकां वचोनी कोर्टान जी म्युनिसिपॅलिटी, जी पंचायत काम करिना तेंचेर स्ट्रिक्चर्स पास करपाची गरज आहा. आनी ही गव्हर्मेंट जर तर आयज पास करिना जाल्यार आमकां गोंयांत केन्नाच क्लीन मेळचें ना. सोंसड्या व्हडले सायटी आनीक तयार जातल्यो. जितके तुमी एक्स्ट्रा फ्लॅटां दितले, जितकी एक्स्ट्रा हॉटेलां येतली, गेस्ट हावस येतली, डेव्हलपमेंट जातले, तितली गार्बेज वाडटली. आमी जर तर ती ट्रीट करूंक सोदिना जाल्यार ती अशीच पडोन आसतली, ताका उजो लागता. आनी आमी जेन्ना थिंगा गेल्ले GWMCचे ऑफिसर्स आनी हांव गेल्लो तेन्ना आमी म्युनिसिपॅलिटीक डायरेक्ट रिमार्क पास केल्लो थिंगा इन फ्रंट ऑफ द मिडिया की हो येदो व्हडलो ढीग ड्राय वेस्टाचो कित्याक हिंगा आहा, हेका उजो लागत जाल्यार जबाबदार कोण? आनी एक्झॅक्टली 10 दिसांनी उजो लागलो. तुमी पयलें सांगलेलें? आमी सांगलेलें कित्याक ही ड्युटी तेंची बेल आवट करपाची. बेल्स करून ते आमकां दिवंक जाय. GWMC सेंड्स इट टू द सिमेंट फॅक्टरी. सो ते आमी तांकां एक फॅसिलिटी दिल्ली आहा की तुमी पयशे पासून मोडपाची गरज ना, तरी हांकां पडोंक ना. एक्चुली हायकोर्टान तांकां काल सोडल्या आनी हायकोर्टान कांय न्हू म्हणल्यार हांकां एटलिस्ट 6 months टेम्पररी सस्पेंड करूंक जाय आनी तिका एडमिनिस्ट्रेटर हाडूंक जाय. पासून तेंचेर बेजार. आमदार जो स्थानीक आहा विजय सरदेसाय, तितूंत विजय सरदेसायान तांकां कसली उतरां सोडल्या म्हाज्या फुडल्यान इन फ्रंट ऑफ ऑल द मिडिया. थिंगा आमचो दिगंबर कामतीनूय उतरां सोडल्या तांकां. म्हणजे ही म्युनिसिपॅलिटी काम करिना. तशेंच आनी खूब म्युनिसिपॅलिटी आहा, हांव हेंचेच उलयना, आख्खे गोंयभर म्युनिसिपॅलिटी खुबशे आहा ते काम करिना. ते काडटा आनी कोणाचेर तरी ते वजन घालूंक सोदता. म्हणजे हें काम आपलें न्हू, हें काम तेंचें जाल्यार तुमी लायसनां कित्याक दिता? हेचेर प्रश्न आहा. वाय यू आर गिविंग लायसन्सीस टू कन्स्ट्रक्ट 200 फ्लॅट्स, 300 फ्लॅट्स, 500 फ्लॅट्स एंड यू आर नॉट इंटरेस्टेड टू बिल्ड अ GWMC प्लांट? GWMC प्लांट जर तर आमी सरकारान मारला जाल्यार तेचेरूय ओपोज. म्हाका दिसता खंय तरी आमी गोंयकार म्हणून चिंतपाक जाय की गोंयांत क्लीन उरतले जाल्यार असलो प्लांट येवपाची गरज आहा आनीक. आनी लोकांनी सपोर्ट करूंक जाय. प्लांट्स ना, सेग्रिगेशन शेड प्लांट्स दे कॅन रन. आय हॅव सीन सो मेनी प्लांट, धाकटे प्लांट घातल्या पंचायतीन आनी ते सोडटा. म्हणजे ते कोण पळय बसून ना, असो दोळे मारून बसून पळयना. सो ही सगळी फकाणां. GWMC हॅज टू सेट अप प्लांट इन तिसवाडी, इन साऊथ गोवा 2 प्लांट, एक काकोरा येता आनी हांव एक वेर्ना, जाल्यार हे सगळे प्रॉब्लेम सॉल्व जाता. सोंसड्याचेर धाकटो प्लांट. आनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही एक्चुली म्युनिसिपॅलिटीची. नाल्यार तुमी इलेक्शनाक बसता तरी कित्याक? वॉर्ड मेंबर बसता कित्याक? तुमकां जर तर
करपाक जायना हें पळोवपाक जायना सेग्रिगेशन जाता वो ना तें कलेक्शन ऑफ वेस्ट इफ यू ऑल कांट मॅनेज देन वाय ऑल आर कंटेस्टिंग द इलेक्शन इट इज व्हेरी सिंपल एंड हायकोर्ट हॅड टू कम येस्टरडे हांव रावतालो की हायकोर्ट कितें तरी स्ट्रिक्चर पास करता म्हणून हायकोर्टान तांकां एक ऑपॉर्च्युनिटी दिली एक लिबर्टी दिली एक खंय तरी हायकोर्ट तेंचेर म्हाका दाखयल म्हाका दिसता हायकोर्ट शोड सम लिनियन्सी shouldn't have shown. This has gone beyond. After we going on the GWMC site some 3-4 months back and telling them that you need to bail out and send at least 2 trucks on daily basis. तेंचो विकाक 2 ट्रक जाता हो एक that means the workers on the Sosro plant to bail the dry waste they are not doing. पागार घेता बेस्ट आनी हेका रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक जाय कंप्लीट म्युनिसिपल कावन्सिलर्स अलॉंग विथ द चेअरपर्सन एंड द सीओ रिस्पॉन्सिबल तेणी आसकूच जाय न्हू ते रिस्पॉन्सिबल ना म्हणून येदो व्हडलो उजो लागलो काल एकलो मनीस मरपाचो कोण रिस्पॉन्सिबिलिटी घेता कोण मरत जाल्यार काय ना आमकां म्हाका दिसता खंय तरी गोंयकाराक पडलेलेच ना